आज आमी हॉट मिक्स ऑफ MRD 10 फ्रॉम आरपोरा फुटबॉल ग्राउंड टू बागा रिट्रीट हाऊस हेचे हॉट मिक्साक आमी हांगा उद्घाटनाक उपस्थित आहा। सांगचे म्हटल्यार ह्या रोडाची परिस्थिती सारकी विकट आसली गेल्या 1.5 वर्सां आनी तेन्ना आमचो आमदार श्री मायकल लोबो ह्यो आमच्या वांगडा ठाम उबो रावलो आनी आमी जेन्ना जेन्ना तेजे कडेन मागणी केल्ली की आमकां हॉट मिक्स पॉटहोल हॉट मिक्स फिलिंग मशीन दी म्हणून त्या टायमार आमकां सरान आमकां पॉटहोल फिलिंग मशीन दिल्ल्या कारणान आयज मातसो तरी हो रोड पोव सारको आसलो आनी तशेंच आमचो जो टेन्युअर स्टार्ट जाल्लो जाल्यार 1.5 वर्स जायत येयले आमकां। आमी सराक विनंती केल्ली की हो हॉट मिक्स जो आसा तो बेगींतले बेगीन करून दिवचो म्हणून आनी सरान आतां विदीन 1.5 वर्स जाले सरान आयज हो करून दिल्लो आसा तेजें आमी उद्घाटन करता म्हणून हांव आमच्या आमदाराचे श्री मायकल लोबो सराचे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव तेंचें आयज स्वागत करता। पूण आसा त्याच रोडाक हॉट मिक्स घालप हें सारकें न्हू। तेजें शोल्डरींग रिपेर करप जाता जाल्यार केबल्स अंडरग्राउंड घालप हें आमी काम केल्लें आहा। इलेक्ट्रिसिटीचे केबल अंडरग्राउंड वचप तेका बरो धुमस मारून मागीर हॉट मिक्स करप नाजाल्यार पयलीं हॉट मिक्सिंगाचें काम खूब पयलीं जाल्लें आमचें पूण आमी रावले की केबल अंडरग्राउंड वचोनी म्हणून। केबल जर अंडरग्राउंड वचोंक नासलें हॉट मिक्सिंग जावन एक्झॅक्टली 3 म्हयन्यांनी परत रोड खण आनी ते केबल घाल अशें खूब कडेन जाल्लें आहा। आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा। आमी आतां ताका रिक्वेस्ट केला रोशन बाबाक की तूं तुजे 7 मेंबरांक कामाक लाय म्हणून कामाक कसले लाय की हे रोडाच्या सायडीक जितकी माती पडलेली आहा हो आतां जो नल्ला बांदपाक जाय हिंगासून फुडें तो तूं बांदून घे पयलीं हॉट मिक्स जावचे पयलीं ताका रिटेनिंग वॉल घाल हिंगासर जे रोड अलायनमेंट करपाक जाय स्ट्रेट तोय तूं करून घे आनी तेजे भायर जे कप स्टोन पिड्यार जाल्या ते आतां 10 वर्सां जालीं ते कप स्टोन घातलेले आमी फुटपाथीचे ते रिप्लेस करून घे। ही सगळीं कामां जाल्या उपरांत हॉट मिक्स इमिडिएटली स्टार्ट कर और यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम दॅट सायड दॅट इज रिट्रीट हाऊस सायड एंड कम दिस सायड इतले म्हणसर ही कामां जी सगळीं कप स्टोन आसूं कितें आसूं ही सगळीं कंप्लीट तुवें करून घेवपाची गरज आसा। I want to thank Chief Minister Dr. Pramod Sawant for giving us various sanctions of roads, hot mixing, new roads, widening of roads, footpaths, वेगवेगळे वस्तूक ताणें आमकां सपोर्ट केल्लो आहा। हे आयच्या आमचे जे हॉट मिक्साचें काम आसा पळय हे सगळे आमच्या आमदाराच्या आशिर्वादान जाता। सो हांव मनानसून आमच्या पंचायत तशें लोकांच्या वतीनसून आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा ज्यांच्यांनी कंटिन्युअस फॉलोअप करून आमचेर तापोवन सुद्दां सगळीं ही कामां करून घेतलेली आसा। त्याच भाशेन जो आयज हॉट मिक्स ह्यान फुडें जावपाचो आहा आमी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंडरग्राउंड केबलिंग करतना मातसो ट्रेंच केल्ली आसा आनी केबलिंग घातलेलें आसा। सो मागता लोकांनी आमकां ज्या भाशेन सपोर्ट केलो आनी तांकां मातशें बिजनसाकूय इफेक्ट जालो सो तेका लागून मातशें हांव तांकां दिलगिरी व्यक्त करता आनी हे मातसो एक थोड्या दिसाचो टायम हो आनी एक 10-15 दिसांनी आमचे सगळे हॉट मिक्सिंग जाले काय सगळ्यांचो हेजो सुटावो लागतलो। विलेजी खातीर काम करपाक जाय वेदर दे आर रोड्स
underground cabling of 11 kV, even LT line on the main road, footpaths, all these works are in process. आणि जी जंक्शन आहा आता हे हिंगासोर 4 रोड जंक्शन आहा, हिंगासोरूय एक्सिडेंट प्रोन आहे. हिंगासोरूय काम सुरुवात जावपाचें आहा. जे जे 4 रस्ते आता मनोहर पर्रीकर जंक्शन आमी बरें केला, तशेंच सगळीं जंक्शनां, मार्कू बार जंक्शन, वाडो हे जंक्शन, जितकी 4 रस्ते आहात थिंगासोर राम्बलर्स, डिवायडर्स, मदेकात डिवायडर घालून झाडां लावन गाडयो स्लो वयता पळय तश्यो, म्हणजे खंय राम्बलर्स घालूंक जाय, राम्बलर्स खंय स्पीड ब्रेकर घालूंक जाय थिंगा घालतले आनी इमिडिएटली डिवायडरचें काम स्टार्ट जातलें. म्हणजे Present for today's function, our Honorable MLA Kalangur constituency, Michael Logo sir, the Sarpanch of Parra village, all the ward members, all the locals gathered here, and all my department staff. Requirement of a transformer center at Brito Wado was a long pending demand of locals of this area. Earlier, the only transformer at Alvamar was feeding entire Brito Wado and up to Saligaon border. Under the leadership, under the support and continuous guidance of our Honorable MLA, and under the leadership of Honorable CM, Honorable Minister for Power, our Chief Electrical Engineer, an estimate amounting to 18.6 lakhs was sanctioned under renovation and improvement scheme, and we are commissioning the transformer today. I also thank Prime Engineers, the contractor, for this work, for completing the work within shortest possible time. New transformer, 100 kV transformer at Brito Wado will definitely solve or resolve the problems of low voltage and also reduce power interruption in this area. All other ongoing works, the main work is that laying of underground cable, 11 kV underground cable in Parra village. We do agree that a lot of people are facing problems, a lot of inconvenience are caused due to excavation of road. But I also thank the people of Parra for cooperating us